एमपीटीतली आज जी चर्चा आशिल्ली ती सगळे स्टेक होल्डर्स म्हणजे आमकां सद्या जी वेसल ऑलरेडी जी सीन आसा पळय न्ही रे तितून 2000 टन नाफ्ता आसा तो एमटी करपाक जाय, तो काडून दुसऱ्या वेसल वचून घालपाक जाय. ताज्या संदर्भांतली चर्चा आशिल्ली. आमकां कितें कितें लागतलें तर ताज्या खातीर पयल्यान पयलीं आमकां जो हायड्रोलीक पंप जाय. इट इज एन हायड्रोलीक पंप. तो पंप ऑलरेडी आमी मुंबयच्यान मागयला. तो आतां एमपीटीच्या जेटीचेर आसा ऑलरेडी. तो पंप बाय हेलिकॉप्टर आमी व्हरून त्या वेसलाचेर दवरतले. आजूय बी म्हणजे आमचे 2 मनीस जे आसा ते डीजी शिपिंगचे आयल्या ते त्या वेसलाचेर आसा. जे नाफ्ता आसा त्या वेसलाचेर ऑलरेडी 2 मनीस आसा. ते डिजायन करता की खंय व्हरून दवरपाचो, कशा पद्दतीन दवरपाचो आनी ताज्या उपरांत हायड्रोलीक पंपांतल्यान नाफ्ता जो आसा पळय तो काडून आमी बार्जीस पळयला 2 म्हणजे इट इज ऑफकोर्स वन इज 1400 टन आनी दुसरी आहा ती एक अरावंड 200 टन. तो नाफ्ता काडून त्या हायड्रोलीक पंपांतल्यान आमी त्या बार्जीनी शिफ्ट करतले दोनूय. आनी हो शिफ्टिंगाचो प्रोसेस जो आसा हो परवा सुरू जातलो 31 तारखे दीस. इफ वेदर हेवटेन जर परमीट जालें जाल्यार 31 तारखेच्यान तो वेवस्थीत रित्या सुरू जातलो, ना जाल्यार 1 तारखेच्यान जातलो. बट मेजर नाफ्ता काडपाचें काम इट वील कंप्लीट विदीन 4 days. म्हणजे आमी 1 ते 5 तारीख पर्यंत ते नाफ्ता सगळें काडपाचें काम जे आसा तें शिफ्ट जातलें. आणि दिस नाफ्ता फ्रॉम दॅट बार्ज वेसल्स वी आर शिफ्टिंग टू द शीप. जी दुसरी शीप UAEच्यान येता ज्या मनशान हो नाफ्ता ऑलरेडी घेतलो विकत. द कस्टम हॅड गिवन द परमिशन, कस्टम हॅड क्लियर द एवरीथींग फ्रॉम दॅट नाफ्ता ओनर आणि द शीप ओनर जो ती शीप नलिनी शीप आहा तिच्या ओनरा कडल्यान नाव द शिफ्ट हो जो दुसरा नाफ्ता विकत घेता ताका कस्टमांनी क्लियरन्स दिला. आणि ती UAEच्यान वेसल्स जी आसा ती 4 दिसांनी पावतली. म्हणजे आमी 1 तारखेच्यान जरी नाफ्ता काडपाक सुरू केलो पूर्ण नाफ्ता त्या बार्जीन वता आणि बार्ज देन इट वील गो इन द डीप सी अँड दॅट ट्रान्सफर दॅट नाफ्ता फ्रॉम दॅट बार्ज टू द ऑन दॅट शीप. आणि अशा पद्दतीन 5 तारीख पर्यंत हो प्रोसेस सगळो कंप्लीट जातलो. हेका लागपी बार्जीस इन प्लेस ऑलरेडी रायड ऑफान आसा. हेका लागपी पंप ऑलरेडी आमी हाडलो. वी हॅव ऑलरेडी टेकन द परमिशन फ्रॉम द डिफेन्स मिनिस्ट्री टू लिफ्ट दीस पंप हायड्रोलीक पंप फ्रॉम हियर टू द दॅट नलिनी शीप. हाजी आमी जी परमिशन आणि बाकीचे सगळे पूर्ण रेखी जी करपाक जाय ती ऑलरेडी केल्या. फ्रॉम डे आफ्टर टुमारो दीस प्रोसेस वील सगळो स्टार्ट जातलो. फाल्यां लिफ्ट करतले आमी आणि परवाच्यान तो प्रोसेस जो आसा हो सुरू करतले. एज पर एज आमी ठरयल्या त्या प्लॅनिंगांच्यान वचत जाल्यार परवाच्यान नाफ्ता जो आसा हो काडून ट्रान्सफर करपाक आमी सुरू करतले. आमचे कंटिन्युअसली मनीस शिपाचेरूय वता, शिपाचेर ते पळयता. त्या खातीर भंय असो कसलोच ना. नाफ्ता इज फुल्ली इट इज इन दॅन टँक वीच इज अ डबल कोटेड टँक. आणि कारण जर ती लिकेज जावपाची असली जाल्यार ते खूब पयलीं जावंक शकतलें आसलें. बट आतां कांयच भंय ना कारण आतां ऑलरेडी वेदरूय क्लियर जालें. त्या खातीर नाफ्ता शिफ्टिंगा खातीर म्हणजे आमकां वेवस्थीत वेदर आनी त्या क्लायमेट जें आसा हें आमकां फेवरेबल आसा. ताच्या घडीक तरी एट प्रेझेंट डिसिजना प्रमाणे गोवा गव्हर्मेंट कसलोच एक्सपेन्सीस आमी बॉन्ड करिना. वी हॅड ऑलरेडी गिवन अ लेटर टू द MPT. लागलें कितें जालें तें तेंच्यांनी बॉन्ड करचें पडटलें. बट द ओनर ऑफ दॅट शीप ही हिमसेल्फ हॅज एग्रीड एट प्रेझेंट तरी वॉट एवर द एक्सपेन्सीस कितें आहा ते बॉन्ड करपा खातीर. आनी इन केस कितें ऑल द वे आमकां डिफेन्स मिनिस्ट्री दे आर ऑल्सो हेल्पींग लॉट by giving this helicopter and all those things. All people are helping us, including the MPT. They are also helping us. त्यात गोवा गव्हर्मेंटाचेर फायनान्शियल बर्डन कांयच नासतना एट प्रेझेंट तरी आमी ऑपरेशन कंप्लीट करपाचें. आमी पयल्यान पयलीं त्या कॅप्टन ऑफ दॅट नलिनी शीप, ओनर ऑफ दॅट शीप आनी इवन दो म्हणजे प्रायमा फेसिया आमी MPTचेय थोडेशें निग्लिजन्स पडला. बट द DG शिपिंग हॅड गिवन द परमिशन. बट आत्तां आमकां ऑफेन्स कोणाचेर घातला हें म्हत्वाचें ना. आमकां तो नाफ्ता काडून दुसरे कडेन तेच्यान शिफ्ट करप हें चड म्हत्वाचें आसा. ऑल द पीपल आर एट प्रेझेंट दे आर वीथ अस. म्हणजे तूं म्हणशीत की तो हेजो ओनर जो आहा पळय नलिनीचो ओनर ही इज ऑल्सो वीथ अस. कारण अनलेस एंड अंटील वीथ हीज कन्सेंट ऑल्सो वी नीड टू डू. त्या खातीर आमी कोणाकूच आतां एरेस्ट कर आनी हें कर म्हणूंक ना. कारण ह्या सगळ्या लोकांक बरोबर घेवन हे आमकां ऑपरेशन्स जे आसा हे ऑपरेशन पयलीं कंप्लीट करपाक जाय. आफ्टरवर्ड्स वी वील थिंक हू इज एट द फॉल्ट तें आमी पळयतले. कारण दे ऑल पीपल आर कॉपरेटींग वीथ अस एट दीस मोमेंट. सो त्या शिपाचें कितें करप हाजें डिसिजन जें आसा हें सगळें मागीर घेतलें. बट एज पर अवर प्लॅनिंग वी हॅव डिसायडेड एवरीथींग. आत्तां कशेच बाबतींत खंयचेच बाबतींत म्हणजे कोणीच भिवपाची गरज ना. कारण आमी जेका म्हटलां की ती जी शीप आसा नलिनी ताच्या सभोवती वी हॅव डन द बूम बॅरिंग ताका म्हणटा म्हणजे वीच इज 2 feet इन द डीप
आणि 1 फीट अबाव द सी वॉटर लेवल बूम बॅरिंग केला. चुकून सुद्दां इफ इट इज अ स्पिलेज जाली, ऑयल स्पिलेज कितें स्पिलेज जाली जाल्यार आमी ते स्पिलेज जे आसा हे सगळे काडून घेवपाक शकतले. ऑलमोस्ट ऑल द प्रिकॉशन्स म्हणजे ताज्या बाबतींत आमी आतां तो नाफ्टा लेवलार तेज्या अगोदर पयलीं तेजेर नायट्रोजन घालतले कारण खंयसरूच कसलोच इन्सिडंट जावपाक जायना म्हणून ऑल द प्रिकॉशन्स ऑलमोस्ट वी हॅव टेकन. So it's available in 2 different tanks, which is one is in pure naphtha and one is in contaminated naphtha. सो प्युअर नाफ्ता कितलो आसा शकता? It is approximately all together which is the 2000.